पल्लवी देपे हांका दक्षिण गोंयची उमेदवारी दिल्ल्यान भाजप महिला मोर्चाची आदली अध्यक्ष सुलक्षणा सावंत, आमदार देवियार आनी आमदार डिलायला लोबो हांणी परबीं भेटयली। मोदी सरकारान 33% आरक्षण दिवपाचें आश्वासन दिल्लें तें तांच्यांनी पुराय केलें अशें भाजप महिला मोर्चाच्या वांगड्यांनी सांगलें। भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेशा वतीन आतां जशें आमकां कळ्ळां की दिल्लीच्यान म्हणटा तशें भारतीय जनता पार्टीची 5वी लिस्ट डिक्लेअर जाली आनी भितर गोंयाच्या दक्षिण गोवा सिटांचें डिक्लेरेशन सुद्दां जालें। आमकां एज अ भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा खातीर खरेंच एक म्हणजे खुशेची गजाल आशिल्ली की हाचे पयलीं म्हाका दिसता कितलेशेच दीस एक न्यूज चलताली की नाव जातलें काय ना डिक्लेअर, महिला उमेदवाराची नांवां येतलें आनी हे सगळे म्हाका दिसता समाज माध्यमांच्यान वेगवेगळ्यो गजाली फुडें येताल्यो। आयज डिक्लेरेशन जाल्लेलें आसा आनी आमचे बरोबर आमच्यो मॅडम पल्लवी देपो ही आसा ज्यो आमचे दक्षिण गोंयची कॅन्डिडेट जाल्ली आसा। जशें आमचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्यांनी सांगलें की 33% आरक्षणाची गजाल हालींच आमी आयकलेली आनी बिल सुद्दां लोकसभेत पास जाल्लें। पण ताच्या फुडें वता आसतना गोंय सारक्या सुशिक्षीत राज्यांत आमी 50% रिजर्वेशन इन द MP सीट पळयल्लें आसा आनी एक उत्तर गोंयान म्हणटा तशें पुरुष उमेदवार आनी त्याच बरोबर दक्षिण गोंयांच्या महिला उमेदवारांची योग्य निवड अशी जाल्ली आसा। आतां आमकां सगळ्यांक एकूच म्हणजे 7 मेची आमी वाट पळयतात, सगळीं जाणां नेटान आमी कामाक लागून म्हणटा तशें 7 मे जशें आमचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्यांनी सांगिल्लें आसा की 60,000ची लिडाच्या वयर आमी हो सीट नक्की जिखून हाडटली। मॅडम पल्लवी देपो हांचो वावर एज्युकेशन फिल्डान आसतलो, त्याच बरोबर पत्रकारितेन आसतलो, मिडिया हाऊसान आसतलो आनी म्हाका दिसता हाच्याच बळाचेर आमी म्हणूं शकता की एक योग्य कॅन्डिडेट दक्षिण गोंया खातीर दिल्लेली आसा आनी आमी सगळ्या मतदारांक तुमच्या माध्यमांच्यान सांगपाक सोदता की अशा योग्य कॅन्डिडेटाक मुखार सरून म्हणटा तशें तुमी साथ दिवची आनी भरघोस मतदारान भारतीय जनता पार्टीचो कॅन्डिडेट मॅडम पल्लवी देपो हांकां निवडून दिवची। आज हो खूप खरेंच आनंदाचो दिवस आमकां गोंय राज्याक की पहिल्या फावटी पयलीं म्हणटा तें हांव अभिनंदन करता आमचे केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी, आमची केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी आनी सरकार आनी कमिटी आनी आमचे राज्याचे भारतीय जनता पार्टी आनी कमिटी की तांणी एक महिलाक एक आमकां प्लॅटफॉर्म दिलो, एक महिलाक आफ्टर 33% रिजर्वेशन पहिल्या फावटी जे आमी म्हणटात न्ही मोदीजी बेश्टे जे कितें उलयतात ते करून दाखयतात आनी हें तांणी पयलें तांचें एग्जाम्पल म्हणटा तें आफ्टर 33% रिजर्वेशन जे तांणी डिक्लेअर केल्लें थोडे म्हयने पयलीं ते तांणी गोंय राज्यान आतां करून दाखयलें।